कांदोळे आणि कलंगूटच्या लोकांक ॲम्ब्युलन्स उपलब्ध करून दितले अशें कलंगूटचे आमदार आणि गोय विधानसभेचे उपसभापती मायकल लोबो हांणी सांगलां। तशेंच दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजने अंतर्गत मोतीबिंदूंचें ऑपरेशन जावची म्हण सरकारा कडेन मागतलो अशें तांणी मुखार सांगलां। आयतारा कलंगूट असोसिएशनान आयोजीत केल्ले भलायकी शिबिराचे उक्तावण सुवाळ्या वेळार ते उलयताले। मणिपाल हॉस्पिटलाच्या जोडपालवान ह्या भलायकी शिबिराचे आयोजन केल्ले। ह्या वेळार मणिपाल हॉस्पिटलाचे एचओडी दोतोर शेखर साळकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। RDX गो खातीर कलंगूटच्यान गौतम शिरोडकार। आयज प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी खंयच्यो गजाली फ्री मेळटा आनी मणिपाल हॉस्पिटल तुमकां कशें हेल्प करूंक शकता त्या खातीर हो हेल्थ कॅम्प आमी घडोवन हाडला। आनी तेजे फुडें वचून म्हाजो एक रिक्वेस्ट आहा मणिपाल हॉस्पिटलाक की आमी तांकां एक एम्ब्युलन्स दिवंक शकता। वी वॉन्ट टू गिव यू वन एम्ब्युलन्स फ्रॉम कलंगूट एंड वन एट कांदोली। सो anybody is having any type of problem, ते एम्ब्युलन्साचो एक नंबर आसतलो। आता तेंचो एम्ब्युलन्स ना, बट ऑल द टाइम 24 आवर्स अवेलेबल एम्ब्युलन्स आमी स्टेशन करूंक सोदता। आनी ह्या स्किमीच्या अंडर इमर्जन्सी फोन मारलो, वी कॅन टेक यू डायरेक्टली टू मणिपाल हॉस्पिटल फॉर युअर ट्रीटमेंट। त्या खातीर फ्री एम्ब्युलन्स सर्विस वी वॉन्ट टू गिव वन इन कलंगूट equipped with a nurse and everything inside, and one at Kandoli, so that people from this area can make use to go to the nearest hospital or to Manipal with the help of this ambulance. Secondly, Honorable Chief Minister and Health Minister एकूच गोष्ट पयली सांगूंक सोदता is cataract. Cataract operation is very common. आयज कितलेशेच लोकांक cataract जाता, धाकटे भुरग्यांक पासून जाता, आनी ह्या ऑपरेशन अराउंड 16 to 18,000 रुपीज पडटा ताका। सद्याक यू हॅव टू पे फॉर इट, बट इट इज नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम। आय वॉन्ट गव्हर्नमेंट टू कवर cataract operation under this scheme immediately. The number of patients are only increasing and you have to pay for it. With this scheme, government has a big boost to all the underprivileged people who cannot spend from their pocket to take a very high level treatment from Manipal hospital or any other corporate hospital for that matter. आणि हे कसं एकदा तुम्ही ऍडमिट झाले नाही आणि तुम्हाला काहीच खर्च